थिये दनवा वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात जखमी जाल्ल्या 72 वर्साच्या दादल्याक उपचारा वेळार मरण आयलें। दनवा थिये रावपी रामचंद्र शिरोडकार अशें मरण आयिल्ल्या दादल्याचें नांव जावन आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रामचंद्र सांजे वेळार चलपाक गेल्लो तेन्ना दोगा अल्पवयीन भुरग्यांनी ओव्हर स्पीडीन येवन रामचंद्र हाका स्कूटरीचो धपको दिलो। ह्या अपघातांत रामचंद्र हाका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका जीएमसीत व्हेल्लो, मात उपचारा वेळार ताका मरण आयलें। ह्या प्रकरणात 14 आनी 17 वर्सांच्या दोगा अल्पवयीन भुरग्यांक कोलवाळ पुलिशेन ताब्यात घेतल्या। वयता वॉकिंग वयता थंयसर तेजी गाडी हाडून मारली। लायसन ना काय ना कसली गाडी? ओला आशिल्ली। खंयसान आहले आतां ते? दानवा। तो मदली वॉकिंग एरिया ती। तो घरा कडेन वयतालो, हाडली तो टर्न जालो आनी सामकी पांयार मारली फूल स्पिडीन आनी तो सोमतो पडलो। म्हणजे तकली फुटले, नाक हांगसर हें मोडलें, हात तिची शीर कातारली जालें। मागीर ताका तो उरलो 10 मिनटां थंय उरलो। मागीर 108 घेवन गेलो। तुमकां केन्ना कळ्ळें? म्हाका फ्रेंडाच्या मोबायलान फोन मारलो, सो मागीर हांव सोमतो येयलो थंयचो। मागीर सोमतो 108 बसलो आनी हांव गेलो। ओके। कितें भुरगीं मायनर आशिल्लीं? मायनर एकटो 17 वर्साचो आनी एकटो 10 वर्साचो समज आसतलो। गाडी कोण चलयतालो? गाडी तो एकटो वायट घालून आसलो पळय तो 17 वर्साचो। ओके। कितें तेंची स्वताची गाडी? ना ती आनी कोणाची गाडी। ते स्वता चलोन घेवन येताली? ते घेवन येताले फूल स्पिडीन आसले पळय। ते खंयसरले रावपी कितें? ते बोडयाचे थियेचे ते पूण ते बेकरी फाटसून सकयल गांवान ओके। सो तुमचो डॅडी एवरीडे भाशेन सदांच वयता वॉकिंग डेली वयता। सो बाय वॉकिंगूच वयतालो? हय वॉकिंग वयता। तो घरा येतालो। फाटल्यातल्यान मारली? फाटसून म्हणजे गाडी येता म्हणून टर्न जालो तो सामकी पांयार मारली देगेक वयलो रस्त्या सायडीक। कितें भुरगे स्पिडीन आशिल्ले? फूल स्पिडीन। कितें कंट्रोल जावना म्हणटा तुमी? डायरेक्ट मारले पांयाक आखो माक आहा कात गेलो। आजीलो नेलो, आजीसून मागीर बांबोळी ट्रान्सफर बांबोळी मागीर कितें तांकां आतां कितें अरेस्ट केला भुरग्यांक? आहा ते भितून